समोर करता सोमिया तुका अर्घ दिता धनिया तू समोर करता तुका अर्घ दिता मुझो सोमी मन मानून घेता मोचा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवासवे असलो शब्द देव जावन असलो शब्द मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमचे सवे आसा या आल्तरार आजच्या आमच्या इश्टाक आमी काळजातांव नामान करया 2000 वर्सां फुडें बेतलेहेमान मोरयेच्या कुशव्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जल्म घेवन आमचे सवे जियेलो जेजू आमचो धनी आनी राय आमचे सवे आसा ताका आमी आमचो मान बागोवया बापाच्या कुशेक कल्ती मान घालून कुर्सार आपणाकच भेटोवन आपणाचे मांस आनी रगत आमचे कान आनी पिवण जावन दिल्लो आमचो सडवंदार आमचे मुखार आसा ताका आमी मान करया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुझो सोमी मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 नाजारेंत वाडून पालेस्तिनांत जियोन हजारो लोकांची पिडाचिडा खून केल्लो जाकेव मगदलाच्या मरये तसल्या पातक्यांक नवे जिवीत दिल्लो बर्तिमेवा तसल्या कुड्यांक दिश्ट दिल्लो काना शारांत उदक वायन जावन बदलून त्या कुटुंबाची मर्याद राखलो 1000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडल्लो आमचो सोमी आमचे समकर आसा ताका आमी आराधन करया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता
महिमा दिता मोजो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 मोगाचनो आम्ही सर्वांनी आमची बसका घेवची मोगाळा जेजू भोव पवित्र उंड्या रुपार तूं खरोच आमच्या खातीर हजार आसाय ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी आराधन करता तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो आमी उगडास काडटा आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडायेतावन तुका होगळसिता मोगाळा जेजू सगळ्या वर्सां तूं आमचे सोवें आसलोय आमचे कश्ट आनी दूख सूख संतोष समाधान आमी तुका समर्पण दिल्लें आमच्या जिविताची हर एक घडी तुवें स्विकार केल्ली आमच्या जिवितांत एक खरो सांगाती जावन तूं आसलोय आमकां तुवें राखलें आनी सांबाळ्ळाय जिवितांतली हर एक घडी तुका समर्पण म्हणटा जेजू तुका साव अर्गां आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घाली तर आमच्या इश्टा मोगाळ सोम्यान जायत्यो आशिर्वादांनी आमकां भरलां ताच्याच हातांनी ताणें आमकां उखोवन धरलां आमी सोम्याचो मोग करूंक सुकल्यारी सोम्यान आमचो वर्तो मोग केला सांव पावल उसारता हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत सोम्या मुखार आमी आसांव ह्या वखता ताका आमी अर्गां दिवया ताचो उपकार बावुडया ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक ताची स्तुती करया तांबड्यो दर्यो उतरातस मोईचे आनी सांगाती देवाची अर्गां स्तुती करी लागले आनी ते म्हणाले सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटां ताची वडवीक हांव गायतां किर्तनगार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो मोरी आमची माय आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचलेल्याक देवाक
स्तुती गायना मुखांत सर्वेस्परान केल्यान विचित्रां म्हूण उद्गारता. देवान आपली विंसनार आशिर्वादां विविध रितीन आमचेर ह्या वर्सां ओतल्यांत. तर आतां ताणें केल्लें बरेंपण उगडासाक हाड ताका आमी अर्गां दिवया, ताचो उपकार बावडया. आमची जबाब अर्गांनी आराधन तुका सुम्या जेसू. उंड्या रुपा काल ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसाय देखून तुझे मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोषण जावन दिल्ल्याक नीज देव आनी नीज मनीस जावन आमचे मदें आयिल्ल्याक आमकां पातकांतली सोडून नवी रचना केल्ल्याक बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक आमचे खातीर कुर्साचे कश्टांचे मरण सोंसल्ल्याक ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत आमचे मदें सदांच आसाय म्हूण भासायिल्ल्याक हो वेळ तुका आराधन करच्याक आमकां फावो केल्ल्याक आमकां बरें कुटाम फावो केल्ल्याक बरी आवय बापाय भाव भयणी दिल्ल्याक आमच्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर बेसांवाक आमकां साबार देण्यांनी भरलेल्याक आमच्या हर एका कामांत तुजो आदार दिल्ल्याक सर पिडे शिडेतावन विघ्न अनवरातावन राखल्ल्याक आमकां शांत समाधान फावो केल्ल्याक आमचो दिसपडतो ग्रास दिवन आमची जतन केल्ल्याक आदल्या वर्सा विविध मनशां मारिफात तुजो मोग आनी हुस्को दाखयल्ल्याक तुज्या पुनर्जिवंतपणा मारिफात सर्गींच्या जिविताचो भरवसो दिल्ल्याक बरो गवळी जावन आमचें पालन पोशण केल्ल्याक आमकां अनाथ जावन सोडिनासतना पवित्र आत्म्याची देणी दिल्ल्याक आमच्या कश्टां दुखांत खंत बेजारायेंत तुजो सांगात दिल्ल्याक तुज्या अपरिमीत मोगान आनी धराळ बेसावांनी भरिल्लें नवें वर्स आमकां फावो केल्ल्याक आतां एक घडीभर मौन रावन आमच्या खासगी जिवितांत शेजाऱ्यां आनी कुटुंबाच्या संद्या मुखांत देवान केल्ली विचित्रां उगडासाक हाडया आनी ताका अर्गां आनी होगलाप दिवया. Hırsun gavya, ami hırsun gavya, hırsun gavya, hırsun gavya, hırsun gavya, ami hırsun gavya, deva baba, hırsun gavya, Jesusum ya, hırsun gavya, hırsun gavya, Trika Deva, hırsun gavya, hırsun gavya, hırsun gavya, hırsun gavya, ami hırsun gavya, hırsun gavya,
जीवदातारा हरसून गावया जिवीत दिल्या हरसून गावया कृपेवंताक हरसून गावया ससनाच्या बापाक हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया मोगाच्यानू 2026व्या नव्या वर्साक आमी मेट दवरन आसा. वर्साच्या ह्या पयल्या दिसा पवित्र सभा मरी देवाची माय म्हणले सत परत उगडासाक हाडटा. संवसारी जेजूची आवय जावन ताची मोगान जतन घेवन देवाची माय म्हूण ती नांवाडली. देवान मनशा रूप घेवचे खातीर मरयेक विंचत आसतना तिणें मोगान देवाचे कुशेक खालतीमान घाली आनी संपूर्ण रितीन देवाक आपले सर्व जिवीत समर्पिलें. अबले हांगासर आसा ही अमोलीक वेळ घडी. एक नवे वर्स देवान आमचे मुखार दवरत आसतना आमी देवाक खाल जावया आनी आमचें जिवीत आमचे काम आनी योजना ताका समर्पिया. आतां आमी समर्पणाची लदीन म्हणटल्या ह्या वेळा आमकांच आमी देवाक समर्पून दिवया. तुमची जबाब जावं दी. हांव तुका समर्पितां सोम्या. हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पितां सोम्या. सगळें म्हजें कुटाम हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हजी आवय बापय भाव भयणी हांव तुका समर्पितां सोम्या. सगळें आमचें फिरगज कुटाम हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हज्या वाड्यांतलीं सर्व कुटुंबां हांव तुका समर्पितां सोम्या. सर्व म्हज्या आशा आनी अत्रेग हांव तुका समर्पितां सोम्या. सर्व म्हजी मागणी आनी प्रार्थना हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हजी पातकां आनी अस्कतकाय हांव तुका समर्पितां सोम्या. सर्व म्हज्यो बऱ्यो आनी वायट सवयो हांव तुका समर्पितां सोम्या. हांवें हाती घेतिल्लीं सर्व कामां हांव तुका समर्पितां सोम्या. हांवें मुखार करूंक येवजिल्ली आनी सर्व योजना हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ली मांडावळ हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हजी पिडा शिडा कश्ट आनी दूख हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हजी ग्रेस्तकाय सूख आनी संतोष हांव तुका समर्पितां सोम्या. म्हज्या कुडीची मानसीक आनी आत्मीक भलायकी हांव तुका समर्पितां सोम्या. दुबळीकायेंत कश्टतल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या. सर्व भुरग्यांक आनी युवजणांक हांव तुका समर्पितां सोम्या. एका निजा देवा थंय भावार सांडलेल्यांक हांव तुका समर्पितां सोम्या. सर्वांक जेजूक समर्पण गावया गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ.
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोगाळा जेजू, आमची अंतस्करणां जाणा आसो देव तूं. आमची साल समकन, आमची चिंतना, आमचे शेगूण कळीत आसून आमकां चलोन सो देव तूं. ह्या घडये तुजे समोर आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. आमची खंत बेजाराय, आमची भिरांत, आमची पिडाशिडा, प्रस्तुत घडये आमकां दोस्ता ती राटावाळीची चिंतना, आमचे सर्वस म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सर ह्या वेळी तुज्या पांयांतळी ओपून दिता. अशें मुखल्या दिसांनी थोडो वेळ तुजे सवें करसूंक, तुज्या दैवीक सांगातपणान वाडोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. मोगाच्यानो, आतां सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमची प्रार्थना उबारया. अशें मुखल्या वर्सा खरो क्रिस्तांव जावन जियोंक जाय ती कृपा मागया. हांवें इरादे कळयता आसतना तुमी मौनपणी मागचें. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासून
कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणें. देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या देण्याक अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सळ सांद्यांक जेजूच्या पांयांतळा समर्पून दिवया. मागया आमच्या मालगड्यां पासत तांच्या उतप्रायेर कश्ट दूख सोसून उरूंक देव तांकां आदार दिवं. प्रत्येक रितीन आश्रमांनी आनी हेर जाग्यांनी एकसुरपण भोगच्या मालगाड्यांचो उगडास काडया. देव तांच्या भुरग्यांची मनां उजवाडून तांच्या आवय बापायंक परत घरा आपण हाडूंक जाय अशी कृपा मागया. जेजू जावन आसा आमचो बरो वैस. आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजारा आनी भोंवतणी आजच्या सर पिडेस्तान त्याच जेजूच्या पांयांतळा समर्पून दिवया. आमचे पासत परगांवान काम करच्या आमच्या मोगाच्या सांद्यां पासत मागया. आपणाच्या कुटुंबा पासत आनी खर्ची वावंट भोगचे ते कश्ट आनी एकसुरपण देव पयस करूं म्हूण मागया. साबार युवाजन शिकप संपोवन बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात. ह्या वेळार तांचे पासत मागया. ह्या आधुनीक संवसाराच्या भुलवण्याक लागून राग मोसोर आनी दुबावा वरवीं साबार कुटुंबां वांटे फांटे जाल्ल्यान काजरा वेळार केल्ली ती भास परत घट करूंक देव तांची मनां उजवाडूंक म्हूण मागया. थोडो वेळ मौन रावन आमच्या काळजाची सर अत्रेक जेजूच्या पांयांतळा समर्पया. जेजू मनशा कुळाच्या एकल्याच सोडवंदरा तूं आमचे पासत मनीस जालोय आनी तुज्या मरणा जिवंतपणा वरवीं नव्या जिविताचो भरवसो जालाय. तुज्या उतरान तशेंच दैवीक खाणान आमकां तूं दादोस कर आनी अख्ख्या संवसारार तुजी साक्ष जावंक आमकां उर्बेस्त कर. पवित्र सभेच्या मिसावांत आमी कार्याळ जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमची कुटुंबां मोगाची आनी मागण्याची मंदिरां करूंक आमकां शेगुणांनी नटय. आमच्या फिरगस कुटुंबाक तुज्या मोगांत एक कर. आमच्या गोवळी बापाक याजकांक धर्मिकांक आनी सर भावार्थ्यांक तुजे सुवार्थेची हातेरां कर. आमच्या युवाजनांक आनी भुरग्यांक तूं आत्मीक जिणेन सुटसुटीत कर. आमच्या प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तुज्या गोपान दवर. आमचे क्रिस्तांव जिणेन सडीत म्हत्व दिवंक बापाचो दैवीक मोग भोगोवंक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवंक आनी शेखी एक दीस सर्गींच्या जेवणां बसोवंक आमकां फावो कर. सक्रामेंतांतल्या भोव दुलोप जेजू तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वर्णितांव, तुजो मोग आमी करतांव. मोगाळा जेजू आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. ह्या प्रस्तुत वर्सा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक तुका अर्गां दिता आसतना मुखल्या वर्सांत आमी सर्वांनी तुजे कुशे प्रमाणे माया मोगान जिवंक तूं आमकां फावो कर. सर आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जिवंक
तुजे थंय लागीं येवंक जाय ती कृपा तूं आमचे वयर वत म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. जेजू आमचो सोडवंदार, तोच आमचो रचणार आनी सांबाळणार. अशें जेजूचें बेसांव घेवन गावया आमी गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. एक घडीभर जे कितें आमच्या काळजान मागणी आसात, ते संवासात इरादे आसात, नव्या वर्साक करचे निचेव आसात, हे सक्कड ह्या वेळा सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक समर्पया. आमची कुटुंबांतले सांदे हांतोरणार आसची आमची मालगडी आनी परगांवान वावर करची आमचे कुटुंबाची सांदे, हे सगळ्यांक ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यानो आज आमकां दोट्टो संभ्रम. पयल्यान मोरी देव मातेची दबाजीक संभ्रम आज आमी आचरण करता. दुसऱ्यान 2023 वर्साक आदेवज मागून 2026 नव्या वर्साचो शुभारंभ करता. हो दोट्टो संभ्रम आचरण करूंक आनी नव्या वर्साचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागून घेवंक बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत एक कुटुंब कशें सांगाता आमी एकठांय जाल्या. मोरी जावन आसा आम्हा सर्वांची आवय आनी सर्वांच्याकी वर्तें जावन देवाची माता. आपल्या कुसव्यांत वागोवन तिचे तावन जल्म घेतलेल्या देवाचो पूत जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक सोडवून लाभयलें. ह्या महात कार्यान वर्त्या रितीन वांटेली जाल्ल्या मुरयेक तिच्या पवित्र आवयपणाक मान दिवन 431व्या वर्सा एफेसुसाच्या महासभेंत तिका थियोतोकोस म्हणजे देवाची माता म्हणलें बिरूद फावो केलें. देवाची आवय जाल्या तिका पवित्र सभेन जेजू क्रिस्त मरिफात आम्हा सर्वांच्या जिवितांत एक आवयचें स्थान लाभयलें. अशें पवित्र सभेची आवय ती जावंक पावली. आज ती जेजून शिकयलेल्या वाटेन चमकूंक आमकां वाट दाखयता. केन्ना तिचे सवय आमी समकता तेन्ना जेजूचो पाटलाव आमी करता. आज ती जावन आसा एक आवय राखवणेची, प्रोत्साहाची आनी मोगाची. हाचे सांगाता आज देवान आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एक वरस फावो केला. ह्या देण्या खातीर अर्गां दिता आसतना ह्या नव्या वर्सा नवी चिंतना, नव्यो आलोचन्यो, नवी योजना आनी नव्या निचेवा मुखांतर मुरये सुवे ह्या नव्या वर्सान चमकूंक देवाचो आशिर्वाद मागया. मुरये मायेचे साय आम्हा सर्वांचेर मागून घेवन हे वर्स संतोषाचें, समाधानाचें, शांतीचें आनी आशिर्वादान बदलेलें जावं म्हूण ह्या एवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी तिच्या पुता जेजू क्रिस्ता लागीं एका मनान आनी एका काळजांत मागया. आतां सर्वां उबे रावन गावया प्रवेश गीत. वासनेचे गायन गाऊन कनवळाय बाबा तुझी वागणता इतली वर्ती तुझी विस्मिता अपरिमी तुझी दयाळाय तिचे द्वारी दिलोय मनशाकुळा तुझो पूत जेजू आमचो सोमी महिमा तुका देवा. Baba, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्रज्ञा, महिमा तुका त्रिएक देवा. मोरी सडवणेचे प्रथम फळ दिलोय तिका मुकुट महिमेचो
वारसुरे परचे सर्वायतांतली सुटका जोडून मोरये सोवे सदांची येसुकेस महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा. जे कोणाक जागो मेळोवंक ना दायकन कोण फाटी आसात हांगा मुखार जायतो जागो आसा लागीं लागीं 50 कदेलां खाली आसात हांगा मुखार देखून दयेकन फाटी आसल्यानी मुखार येवचें मिसांत सक्रिय पात्र घेवंक खंडीत जावन साध्य जातलें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे जो आसा जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर देव घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ म्हणटा किर्तनगार. 2023 वर्साच्या निमाण्या वरांनी आमी आसाव आनी खंडीत जावन ह्या फाटल्या वर्सा देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. आमकां ताणें राखलां सांबाळला मात न्हय आमच्या सोवें तो आसलो. जर तो ना आमी आसते ना ताचे थंय आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव म्हणटा सान पावलो धर्मदूतांक बरयल्ल्या कृत्यांतल्या वाचपांत. हे मिसाचें बलिदान बेडयतना देवाक आमी अर्घ दिताव मात न्हय फुडल्या वर्साचे ताचे आशिर्वाद मागतना वर्साच्या सुरवेरस आमकां मोरी मायेक इगर्ज माता मुखार दवरता. मोरी देवाची माता एक संपूर्ण व्यक्ती म्हूण येत सुमयाचो पाटलाव केल्ली श्रेष्ठ शिस. येदोळसो प्रस्तावनांत हो मिस्तेर आमी नियाळ्ळो आसता. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सर आमचें उणेपण आमची पातकां वळखून घेवन खालतेपणी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां सांगपार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमचे पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भगेवून तू मोरयेचे अंकुवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उद्देशीन तुजो पूत जिवीत असो रचणार आमचे मदें आयलो तर तिचे मायमोगाचे विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना गणन पुस्तकांतले वाचप चोरेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा चोरेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं चोरेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं चोरेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतार हें
कुशी खळीत सर्व राष्ट्रांत तुझी सोडवून वळखून घे जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं देवा सर्व जनांगा तुका वाकणू सर्व राष्ट्रांत तुझी स्तुती करू तू तांची वसवटकी न्याय नीती प्रमाणे करताय देशाबासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं सर्व परसा तुका वाकणू सर्वेस पोरा परसा तुका वाकणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं सांव पावलून घरांत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो पूण नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रिये तोंड तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय देवाचें उतार हें Alleluia, 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 alleluia. Pakiti ang warmoni सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया
गोवळ्यांनी दावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणीन न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयेंत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सगळां आजाप पावलीं. पूण मोरे ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटायताले. शिकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायीत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवचे अदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पोरण्या वर्साक आदेवस मागून एक नवें वर्स सुरवातूंक बाळूक जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र थळार हाजरसच्या बोमगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज क्रिस्त जयंती अष्टकाचो 8वो दीस. म्हळ्यार एका हप्त्या आदीं ह्याच जाग्यार ह्याच वेळा आमी नतलां फेस्त संभ्रमलें. देव मनीस जाल्लें घडीत वा मिस्तेर आमी नियाळ्ळो आनी पवित्र सभा आशेता की हो मिस्तेर केवल एक दीस आचरण करचो न्हय, बदलाक मनशा चरित्रेचो हो एक वर्तो मिस्तेर आमी हप्तोभर संभ्रमूंक जाय. संभ्रम म्हणटना भायलो संभ्रम न्हय, बदलाक हो मिस्तेर आमी गुंडायेन समजूंक जाय आनी तो आमच्या जिविताक लागू करूंक जाय. त्या देखून पवित्र सभा हर एका वर्सा नतलां फेस्त जाल्लेंच नतलां फेस्ताचो अष्टो वा क्रिसमस ऑक्टेव आमकां दिता आनी ह्या अष्टवाचो 8वो दीस आज आनी नव्या वर्साची सुरवात ही वय आनी ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा पवित्र सभा आमकां मोरी देवाची माता म्हणची परब संभ्रमूंक एक वर्तें भाग दिता. मोरी देवाची माता म्हणचो दाबाजो. भोवनो भणीनो, मोरयेचे फेस्तां आमी सगळ्या वर्सान घेतलीं जाल्यार देवस्तुतेंत हर एका म्हयन्याक म्हणले बरे वा ताच्या की सडीतच म्हूण येता. मोरयेची फेस्तां आमकां नियाळ करूंक मेळटात, आचरण करूंक मेळटात आनी हर एका मोरयेच्या फेस्ताच्या आचरणा वेळार तिच्या जिविताचेर उजवाड फांकूंक, तिच्या जिवितांतून आमकां प्रेरण जोडूंक अवकाश मेळटा. पूण आज मोगाळ भोवन आनी भणीनो, हे नवें वर्स सुरू करता आसतना हांव तुमचे सांगाता आईच्या वांजेलान येवच्या त्या गोवळ्या वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करता
आनी ह्या गवळ्यांतावन आमच्या जिविताक प्रत्येक जावन ह्या नव्या वर्साक पांय तेंकता आसतना कसली लिसांवां जोडयेत म्हणून नियाळ करूंक आशेता. हाका एक कारण आसा. कारण कितें म्हळ्यार हांवें म्हळें मोरयेची फेस्तां आमकां जायतीं वर्सां मदें येतात आनी तिचे वयर नियाळ करूंक जायतो अवकाश मेळटा. पूण हे गवळी आज मात्र आमकां मेळटात. जर आमी आज हांकां सोडलें जाल्यार आनी मुखार मेळचें येवच्या वर्सा आनी एक नवें वरस सुरू करता आसतना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या गवळ्यांतावन कितें शिकयता ह्या नव्या वर्साक म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करया. आयचें वाचप प्रत्येक जावन आयचो वांजेल आमी गुंडायेन नियाळ केलो जाल्यार ह्या गवळ्या विशयींत बारीच आपुरबायेच्यो संगती सांगलेले आसात. लुकान बरयल्ल्या वांजेलांतलो तो वांजेल आमी आयकलो. आनी लुकान जर ह्या गवळ्या विशयींत आपुरबायेच्यो संगती सांगलात जाल्यार कोण कारण? लूक त्या दीस गवळी थंयसर त्या गोट्याक आयिल्ल्या वेळार थंयसर नातुल्लो, वा त्या काळार वर्दी दिवंक दिसोळी पत्रां नातल्लीं, ब्रेकिंग न्यूज दिवंक टीव्ही माध्यमां नातल्लीं, सोशल मिडिया नातल्लीं, तर ह्या गवळ्या विशयींत लुकाक कोणें सांगलें? सांगलां जाल्यार मोरयेन वा जुजेन, दुसरी कोणी थंयसर नातल्लीं. खंडीत जावन मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, मोरयेन लुकाक हे विशय सांगता आसतना आपुरबायेचे शब्द विंचल्यात आनी हे शब्द इतल्या अर्थान भरल्यात की न्हीज जावन आमकां हे नवें वर्स सुरू करता आसतना उत्तीम प्रेरण ही उतरां मोरयेन विंचलेलीं आनी लुकान आयच्या वांजेलांत आमकां सोडून दिल्लीं दितात. तर कसले शब्द मोरयेन विंचले? ह्या गवळ्यांनी केल्लीं कामां खंयचीं? एका फाटल्यान एक 3 शब्द हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक आशेतां. आयचें वाचप सुरू जाता की गवळ्यांनी दावा दावी वचून मोरयेक, जुजेक आनी खवणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. गवळी कशे गेले? कशे गेले? दावा दावी गेले. जर एक सोरोप हांगासर आयलो जाल्यार कितें करतले आमी? जीव हातान धरून धांवतले. हांव त्या अर्थान तितल्या वेगान गवळी खबर आयकल्लीच दावा दावी मोरयेक, जुजेक आनी खवणेंत न्हिदायल्ल्या बाळकाक मेळोंक गेली. भोवन आनी भयणीनो, गवळी कित्याक दावा दावी गेले? कित्याक म्हळ्यार त्या सोडवंदाराक ते राखून आसले आनी आतां तो सोडवंदार जल्मला म्हणली खबर तांकां मेळ्ळी आनी ती खबर मेळटच त्या सोम्याक भेटोवंक ते इतले अत्रेगान भरल्यात गे सोलून गेल्यार जावचें ना म्हणून ते दावा दावेंच गेले. आनी कित्या खातीर? दावा दावी गेल्ले उपरांत त्या सोम्या सांगाता तांकां वेळ करसूंक जाय, त्या सोम्याक तांणी समजूंक जाय आनी त्या सोम्याचें बेसांव जोडूंक जाय. दोतोनेच्या क्लासींत आमकां सुरवेल्ल्या दिसांनी शिकयलेलीं थोडीं सवालां आसात आनी त्या सवालां जापे मुखांतर आमकां दोतोन शिकयलेलीं आसा. तुका कोणें रोसलो? कोणें रोसलो? कोणें रोसलो? देवान रोसलो. देवान तुका कित्या खातीर रोसलो? कित्या खातीर? ताका समजूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे सांगाता सदांच आसूंक. जर तूं एका मनशाक समजनाय, त्या मनशा विशीं जाणवाय तुका ना, मोग करूंक जायना. केन्ना एका व्यक्ती थंय मोग आसा
तेन्ना त्या व्यक्तीची सेवा करूंक आमी मुखार सरता. आनी केन्ना मोग आनी सेवा थंयसर आसा त्या उपरांत त्या व्यक्ती तावन आमकां अलग रावोंक नाका. त्या व्यक्ती सांगता सदांच आसूंक जाय. मोगार पडलेली तुमचे मदें आसात जाल्यार मोगार पडलेलो तो अनुभव तुमच्या मोतीक हाडलें जाल्यार खंडीत जावन ही सतां मोगाच्या त्या अनुभवांती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें आमकां व्यक्तीक समजूंक जाय, त्या उपरांत तसो मोग करूंक जाय, ताची सेवा करूंक जाय आनी ताचे सांगता सदांच आसूंक जाय. आनी अचलेच उर्बेन आनी अत्रेगान मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, हे गोवळे जेजूक भेटच्याक दावां दावी गेले. नवें वर्स सुरू करता आसतना मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, जायते निचेव आमच्या जिवितांत आसतले. म्हाका तें करूंक जाय, म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका तें हाडूंक जाय, हें हाडूंक जाय, थंय वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय. कांयच वायट ना. अपुरबायेचे लिसांव निचेव जर आमी केले जाल्यार आमकां मुखार वचूंक एक प्रेरण आनी एक पंत फान मेळटा, चॅलेंज मेळटा. नाजाल्यार आमी आसल्या जाग्यारच उरता. ह्या निचेवा सांगाता मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, हांव ह्या वर्सा सोम्याक भेटच्याक दावां दावी येतली म्हणसो एक निचेव आमी सिरवंक जाता गे. आमी केल्ल्या पट्टेंत ह्या वर्सा हांव सोम्याक भेटच्याक दावां दावी येतलो म्हणसो येतली म्हणचे एक निचेव आमी सिरसूंक जाता गे. आज गोवळी म्हणटात हो निचेव सर्व निचेवां पैकी पयलो जायचे. आमी सोम्याक सोदून ना म्हण न्ही, सोमी आमकां भेटला वा सोम्याचो अनुभव आमकां ना म्हण न्ही, खंडीत जावन आसा. पूण खंयसर तो अनुभव आसा त्या अनुभवांतावन आनी एक मेट मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करयत गे. जर आमचो अनुभव 20% आसा जाल्यार तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करयत गे. दुसरें मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, हांगासर गोवळ्या विशयंत सांगलेली आनी एक अपुरबायेची विशय आसा. ते सांगूनच गेले. गोवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सगळां आजाप पावली. लोक म्हणटा गोवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सगळां आजाप पावली. भोवून आनी भयणीनो, बडव्यान सांगलेली खबर इतली संतोशाची की ती खबर तांकां बांदून दवरूंक जावना, तांचे इतल्याक दवरूंक जावना. बदलाक येताना पाटी वेताना ती खबर ते सांगूनच गेले. इतल्या अपुरबायेची इतल्या संतोशाची खबर की मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, ती तांकां हेरांक सांगजेच म्हूण जालें. आमच्या जिवितांत जायते पोटी अशेंच घडता न्ही गे. केन्ना एक बरी वस्त आमकां मेळ्ळी, खंय आमकां एक बरी सेवा मेळ्ळी, त्या विशयंत आमी हेरांक सांगता. पळय ह्या दिसांनी क्रिस्मसाक तुमी जायते शॉपिंग केलां आसतलें. आनी मॉलांनी आनी शॉपिंग सेंटरांनी कितें जाता, नव्या वर्साक आनी क्रिस्मसा संदर्भी थंयसर जायते ऑफर्स आसतात, डिस्कावंट सेल आसता. आनी केन्ना आमी गेल्ल्या वेळार आमकां तो माल बरो लागलो, तांची सेवा बरी लागली जाल्यार खंडीत जावन आमी हेरांक सांगता, अळे थंय वचू, थंय सेवा बरी आसा, अळे हांगा वचू, हांगासर वस्तू चीप एंड बेस्ट. पूण मगाळ भाव आनी भयणी, ह्या क्रिस्मसाच्या अष्टवांत कितल्या मापान आमी जेजू विशयंत हेरांक सांगलां. हांवें म्हळें आज क्रिस्मसाचो 8वो दीस, अष्टवाचो 8वो दीस.
आनी हे 8 दीस जाल्ले आसात दिल्ले आसात जाल्यार क्रिसमसाचो मिस्तेर नियाळच्याक. आनी जर ह्या 8 दिसांनी क्रिसमसाचो नीज संतोषो समाधान म्हाका मेळना जाल्यार खंडीत जावन ती बरी खबर हांवें म्हजे इतल्याक बांदून दवरची न्ही, ती हांवें हेरांक परगट करूंकच आसा. हांवें केलां गे. क्रिसमसाक बाजिल्ल्या कुस्वारा विशयंत हांवें दुसऱ्या लागीं उलयलां आसतलें. वा हाडुल्लो कुस्वार बरो आसा जाल्यार खंयच्या अंगडींत हाडुल्लो म्हूण हांवें सांगलां आसतलें. म्हज्या ड्रेसा विशयन जावं दी, हांवें केल्ल्या डेकोरेशना विशयन जावं दी, वा आसा केल्ल्या क्रिब्बा विशयन जावं दी, वा इतर सर्व संगती विशयन जावं दी. फाटल्या दिसांनी एका फाटल्यान एक दिसाक 2-3 म्हणले बरी फंक्शन आसली, थंयसर केल्ल्या डेकोरेशना विशयन जावं दी, थंयसर घडलेल्या संगती विशयन जावं दी, हांवें खंडीत जावन सांगलां आसतलेंच. आज सवाल हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, क्रिसमसा विशयंत म्हाका जाल्ल्या क्रिस्ती अनुभवा विशयंत हांवें कितल्या मापान कोणाक सांगलां. सांगूंक ना जाल्यार म्हाका क्रिसमसाचो अनुभव जावं ना म्हूण जालें. पवित्र पुस्तकांत खंयसर तुमी पळया मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जो व्यक्ती देवाक भेटता, जो व्यक्ती जेजू तावन बरेपण जोडता, जो व्यक्ती जेजूचें आयकता, तो ताचे इतल्याक आयिल्ले भाशेनच गेल्लो ना. सामारियाची स्त्री तुमी घेया, बांयच्या काट्यार जेजू तिका भेटलो. कितें केलें? कोळसुलो दोरी सक्कट सांडून ती गांवाक धांवता आनी गांवांत असल्या सक्कडांक सांगता आनी ती थंयसर आपोवन हाडटा. मोरी मगदलेन जेजू जिवन जालेंच तिचे इतल्या घरा वचोंक ना. शिसां संगी ती वेता आनी थंयसर शिसांक सांगता आनी पवित्र सभा तिका म्हणटा की आपोस्तलांची आपोस्तल. हेर खंयचेय दाखले तुमी घेया मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजूक भेटलेलो व्यक्ती तो आदलो व्यक्तीच जावन उरलो ना. जर आमी क्रिसमसा उपरांती तीच व्यक्ती जावन आसा जाल्यार ह्या क्रिसमसाचो अनुभव हांवें हेरांक सांगूंक ना जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, म्हजो क्रिसमस एक भायलो आचरण जाला सोडनो. म्हजें क्रिसमस क्रिस्ताचो अनुभव जोडच्यान कांयच म्हाका आदाराचें जावना. जेजू म्हाका जल्मोंक ना म्हणून अर्थ. जर हांव असल्या स्थितीन आसा जाल्यार वेळ आनीक मिकवंक ना. हांवें परत्यान गोट्या सरशीन धांवयेत. जेजूचो अनुभव हांवें जोडूंक प्रयत्न करीत. आनी हो निचेवी मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्साक आमी करूंक जाय. ह्या नव्या वर्सांत जेजूक हांव भेटतलो आनी त्या जेजू विशयंत हेरांक सांगतलो. आखरेक मुखार भोवन आनी भयणीनो, सांलूक म्हणटा की गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. कशें गेले? कशें गेले? देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत. केदळ आमी महिमा गायता, केदळ आमी स्तुती करता. खंडीत जावन बऱ्यो संगती घडतना, संतोष मेळटना, समाधान मेळटना, बेसांव मेळटना. पूण ह्या गवळ्यांक कसलें बेसांव मेळ्ळें? गवळी खंय न्हिदताले? मार्गादेगेर, बस स्टँडांत, रुकामळांत. आनी आतां पाटी येतना जेजून तांकां एका नव्या फ्लॅटाचें, एका नव्या घराची सावी दिली की पिनकर वस्तू न्हेसताले, दुबळे ते, आनी समाजीनी तांकां भायर दवरलेले. आतां जेजूच्या त्या खवणेतावन पाटी वेता आसतना मोरयेन वा जुजेन पयशांची थैली तांच्या हातान घाली की
ना, तेंच काम, तीच दुबळीकाय, तीच स्थिती, तोच जागो, तेंच कुटुंब, थंयच तांणी पाटी वचचे आसले. पूण कशें गेले ते देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत. भोव न्हू भयणीनो, नवें वर्स आमी सुरू करता. ह्या नव्या वर्सान कितें नवें आसा? कितें आसा सांगा पळया. आदल्या वर्साय आमी नवें वर्स सुरू केलें. फाल्यां सकाळीं उठ्ठा आसतना कितें नवें आसतलें? जर पिडा आसा जाल्यार पिडा मायाक जातली. जर घरा पुरपूरची बायल आसा जाल्यार पुरपूरनांतली बायल मेळत. जर पिवंडो गोव घरा आसा जाल्यार फाल्यां तावन तो सोरो पिवचें सोडीत. जावं आवय बापाय किरकिरी हाडची भुरगीं आसा जाल्यार फाल्यां बागेवून भुरगीं न्हिदता उठ्ठना मेळटलीं. जर कामाच्या जाग्यार म्हाका तोंदरे आसा जाल्यार फाल्यां सकट शांत समाधान आसतलें ना. निजांव पळोवंक गेल्यार नव्या वर्सान कितेंच नवें ना, सकट पोरणेंच. नव्या वर्साक मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, येता आसतना आमी एक नवें कॅलेंडर हाडटा. बाब जोसी सिदाकटेन ताणें बरयल्ल्या एका बुकान सांगलेली काणी ही. नवें कॅलेंडर हाडटा, पूण हाडून उमकाळोवचें खंय पोरण्या वणटीक वा पोरण्या किळ्याक. तोय माती केल्लो किळो. कोणी आमी नवें कॅलेंडर हाडन नवो किळो मारन थंयसर उमकाळयना. बदलाक नवें कॅलेंडर हाडटा हर एका वर्सा, पूण मारचें वा उमकाळावचें पोरण्या किळ्याकच. तशेंच मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान सगळें पोरणेंच, कांयच नवें ना. शब्द मात्र नवें वर्स. तर नवें कितें? म्हजो मनोभाव, म्हजें चिंतप, म्हजो दृश्टिकोन, म्हजें एटिट्यूड हें बदलचें सोडून भायल्यान बदलीचें तेदळा मात्र हांव बदलिता म्हूण बदलता म्हूण सांगल्यार कांयच नवें बदलल्लें मेळचें ना. जर हांव बदलता जाल्यार मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, सकडी बदलल्लें बरीच. पळया गवळ्यांक भायल्यान कितेंच बदलूंक ना, पूण इतलो संतोष समाधान बेसांव वा अनुभव तांकां मेळ्ळें की सगळ्यांनी भायल्यान तशेंच आसलें जाल्यार पोरणेंच आसलें जाल्यार ती देवाची स्तुती गायत, स्तुती करीत, महिमा गायत गेले. तर मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, ह्या नव्या वर्साच्या हर एका दिसा नवेंपण सोदूंक पळोवंक म्हज्यान साध्य जायत गे. हांवें म्हळें आमी नवें वर्स सुरू करता. ह्या नव्या वर्साक जायते आमचे निचेव आसात, जायतीं योजना आसात. तें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें हाडूंक जाय, हें हाडूंक जाय. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत उद्वेगी आसात. हें केलें जाल्यार कशें जायत? ह्या वर्सा म्हाका कितें सकट राखून आसा? हांवें बिझनेसाक वेचींगी नाका, हें काम हातीन धरचेंगी नाका. लोक म्हणटा मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन त्यो आटयतले. मोरयेक देवाची माता, आज आमी तें फेस्त आचरण करतना तें आपोवणें मेळ्ळेल्या वेळार देवान मोरयेक ब्लू प्रिंट दिवना. ह्या दिसा तुका अशें घडतलें, त्या दिसा तुका तशें घडतलें, तुवें हांगा वचूंक जाय, थंय वचूंक जाय. खंयचेंच मोरयेक सकट संगती सांगलेल्यो नात. पूण मोरी देवाचेर पातयेवन आनी ह्यो संगती आपणाच्या काळजान जगोवन दवरून ती फुडें गेली. आनी देवाची माता जावचें मिसांव तिच्या जिवितांत संपूर्णयेन जारयेक हाडूंक तिका साध्य जालें. नवें वर्स सुरू करता आसतना मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, जर मोरयेचो होशे गूण आमच्या जिवितांत आमी पाळ्ळो जाल्यार आमचें तें आसची खावचें बें उद्वेग पयस वतले. देवाच्या बेसांवान मोरयेच्या ससायेन आमी सुरू करचें हें नवें वर्स. तशेंच ह्या गवळ्यांची 3 लिसांवां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सुरू करचें हें वर्स सुखाचें, समृद्धीचें आनी प्रत्येक जावन जेजूचो नीज अनुभव करूंक, ताचे तें लागीं येवंक आनी ताची बरी खबर हेरांक परगट करूंक. आनी अशें भायल्यान बेजाराय, दूख, पिडा सकट आसल्यार
त्या बरोवशान जिवंक आमकां तीच मोरी जायसची कृपा तिच्या पुतलाची मागून धाडूं येवकरिस्तान आमकां मेळसो जेजू त्याच्या कृपेन आमकां बरो आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आतां आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो सुपूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाचेनो नवे वर्स आमी सुरू करता आसता आमच्यो गरजो आमची इरादे आनी तशेंच आमच्या सगळ्या भावंडांच्यो त्यो गरजो त्या बापा मुखार आतां आमी दवरया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेक देवाची माता म्हूण वळखून तांच्या ताब्यान आसच्या तुजे पोरजेक ह्या नव्या वर्सान मोरयेच्या आदर्शकाल वागूंक कृपेन बर म्हूण मागता. विविध धर्मांच्या लोकांनी वस्ती करच्या ह्या भारत देशांतल्या सर लोकांनी आनी मुखेल्यांनी ह्या नव्या वर्सान शांतीन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. मोरयेक देवाची माता म्हूण स्विकार करूंक इन्कार करच्या सर आमच्या भावा भयणींनी ह्या नव्या वर्सान मोरये थंय पाटी येवन तिचे ससायेन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. ह्या नव्या वर्सान आमच्या कुटुंबान आसच्या प्रायस्तांनी काजारी जोड्यांनी आनी भुरग्यांनी मोरयेच्या आदर्श काल भावार्थां जिवंक फावो कर म्हूण मागता. मिरसांव गांवांनी वावर करच्या सरू मिशनरींक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी हे नवे वर्स तांकां जैतचें जावं म्हूण मागता. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आमच्या भुरग्यांक आनी युवसनांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सरू भाव भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभूं तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता. घडीभर मौन रावन आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी बापा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा आमची मागणी तुवें स्वीकार कर
हे नवे वर्स आनी आमची जिणी तुज्या हातांत उपकारी मनान आमी समर्पण करतना आमी सुमेस्तांनी तुका आनी तुज्या पुताक साक्ष देवन जियोवची पर्जा जावन आमकां परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पावन कर्मन आमी करता उंडो आनी वायट बाबा तूं स्वीकार कर वासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर तुझी खुशी पाळो कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर उंडो आनी वायट बाबा तूं स्वीकार कर वासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता उंडो आनी वायट बाबा तूं स्वीकार कर वासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. जिणी देणी आमची तुका भेटयता सुखां कशी दुखां तुजेर पातयता मरे परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता उंडो आनी वायट बाबा तूं स्वीकार कर वासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर बरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी करता. भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय. भगिवंतू देवा मातेचे दबाजेक परब आमी संतोसान संभ्रमता तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो.
देवाची माय जाल्ले नित्यांकरी मरियेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगटताव. आपल्या ओंकारपणाचे वडवे सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेतवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी
बापा, आमचे सोडवणे पसो तूं तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण असो, ताच्या अनंतबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकार मोरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवे रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पोवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींकी आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्राव, तुझे राज आमकां यें, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वंशीता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे कोडो दीव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वाईटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तशेंच आमी ह्या नव्या वर्सा घेतल्या निर्धारांचेर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमच्या सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोफे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती मोरयेच्या कुसव्यान जल्मोन आमा सुमेस्तां बसोत खुर्सार आपणाचें रगत वरोवन सासणाचें जिवीत जोडलेलो दसलो देवाचो पूत आमचो इश्ट जवनाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नंदन करूं तुये आमच्या मोगाळ राया.
वर्सां पूर्वी बेथलेहेम शहरां भाग्यां वारीचे कुशीक गर्दानाचे कावणे तूं जल्मोन आयलोय संवसाराक संतोष हाडलोय तूं जल्मोन आयलोय संवसाराक संतोष हाडलोय आमच्या काळजांत जेजू तूं ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया सर्गीक लावून देवलो एक बार जाऊन आमचे मोदे आयलोय कुशीक बाबा थंयकार जाऊन प्रणाम तुका करता हार्दिक स्वागत दिता प्रणाम तुका करता हार्दिक स्वागत दिता आमच्या काळजांत जेजू तूं ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया स्वागत तुका जीवित नंदन करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजांत दिनवाशी मन मोचे उपकार तुजो वावड भरला वोडा आनंदान अर्गा
श्रीमोन मुझे उपकार तुझो बावडू भला वोडा आनंदा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गीं दरबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया कुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान देवा श्रीमोन मुझे उपकार तुझो बावडून भला वोडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंतो सदांच सांकवार मरियेक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हणून आमी पासारता आनी ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणेक जिविता उपकाराचें कर आनी फुडल्या वर्सा सदांच तुज्या जतनेकाल जियोंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दया करून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, पोरणे वर्स संपोवन नवे वर्स सुरकाच्या पावंडार आमी आसा. 2023 पोरणे वर्स कशें आशिल्लें म्हणून विचारलें तर खंडीत जावन विविध जावं बी म्हाका मेळटीत. थोड्यांक ते समृद्धेचें आशिर्वादाचें मोगाचें जावं पावलां तर आनी थोड्यांक खंडीत जावन दुखाचें कश्टांचें जावंक पावलां आसतलें. तशेंच नव्या वर्सा जोडसो पाद्र्या सरमो सांगले भशेन जायते निश्चय नवे योजना आमी घाल्यांत आसतली. नवे निश्चय नवी योजना गरजेची, पूण ती कोणाचेर पातयेन आमी नवें वर्स सुरू करता ताच्या किसड गरजेचें. आनी नव्या वर्सा कितें घडटलें, कितें आमकां राखून आसतलें म्हणलें एक सवाल खावजिणी आमची ते आसतली. आमी नेणाव नव्या वर्सा कितें घडटलें म्हणून कोणूच आमी आतां सांगूंक जायना, पूण नवें वर्स कोणाच्या हातांत आसा तें आमी जाणाव. तेंच मोरयेतें घडलें. मोरयेतें आपणाची म्हणली येवजण नातली, देवान येवजण घाल्ली आनी मेटा दिसान दीस ती येवजण तिका ताणें दाखोवन दिली. तशेंच खंडीत जावन ह्या नव्या वर्सा देवान आमकां येवजण घाल्ली आसा, ती येवजण आमकां दिसान दीस तो दाखयतलो. देखून कोणेंच कितेंच भियोवची गरज ना. आमी शाबितायेन खंडीत जावन देवाच्या वतान त्या नव्या वर्सा आसतले हांव ते देखून हांगासर आराधना मुखांतर ताका दिन वाचून पवित्र सक्रामेंता मुखांत ताचें बेसांव घेवन हे नवं वर्स आज आमी सुरू करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सर कार्मेलीत ह्या जकांच्या तशेंच ब्रदर्सांच्या नांवी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या हेर सन्यांक जी काही आसात सुमेस्तांक कृपेन भरलेलें आशिर्वादीत नवें वर्स हांव मागता. आनी हें वर्स तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या मोगाचें सेवेचें आनी आशिर्वादाचें जावं म्हणून म्हजें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, नव्या वर्साची सुरवेची वरां, सुरवेच्यो घडयो
हांगसर बाळक जेजूच्या पुणशेतान करसूंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मात्र न्ही तुमचो आदार, तुमचो पाठिंबो, तुमचे मागणे, तुमचो त्याग आमच्या हर एका कामांत वर्साच्या हर दिसा आसा. तुमी आमचेर दाखोवच्या बऱ्या मनाक, आमचे पासून तुमी बेडोवच्या मागण्याक आमी सकड तुमकां ऋणी जावन आसा. कसलोचो कमिटमेंट तुमकां हांगसर ना जाल्यार तुमी तुमचेंच घर म्हणलें बरी, तुमचेंच पुणशेतां म्हणलें बरी हांगसर दिवची सेवा तुमी हांगसर बाळक जेजू थंय दाखोवची ती भक्त आमकां धर्मिकांक हांगसरच्या याजकांक तशेंच ब्रदरांक आमचें जिवीत जियोंक व्हड मेल फंक्त आनी प्रेरण. त्या देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या देवस्तुते वेळार आपुरबायेचें गायन केल्ल्या कार्मेल कॉयर पंगडाक तशेंच ह्या वर्सा देवाक अर्गां दिवंक ताची ससाय मागोवंक आराधन वेळार आदार दिल्ल्या आमच्या कॉविंताच्या ब्रदर्सांक आमी तुमचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा. या थँक्यू. आतां ह्या पुणशेतान घडचें आनी एक व्हडलें गडीत म्हळ्यार वा व्हडलें फेस्त म्हळ्यार बाळक जेजूचें फेस्त. आनी तें जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमतां. आयतार आनी सोमार रजेचो दीस. त्या देखून आमकां हर एकल्याक ह्या फेस्तांत भाग घेवंक अवकाश मेळटा. आनी ह्या वार्षिक फेस्ताची सुरवात ह्याच ब्रेस्तारा दीस आमी ती करता. ब्रेस्तार नोवेनाचो दीस. हरशींची बरीच हांगसर मिसाचीं बलिदानां आसात. आनी त्या दीस सांजेर 4:30 वरार कोरडेल फिरगेचे तावन आमी वोज्यांचो पुरशांव काडटा. वोजें हाडचे मुखांतर नोवेनाच्या तशें फेस्ताच्या दिसांनी हांगसर दोनपरां जेवणाची वेवस्था आसा. तांकां तुमी आदार दिल्ले बरी जाता. दुसऱ्यान हर एका ब्रेस्तारा आमी बाळक जेजूशी धांवून येता. आमची मागणी तेसांव घेवन मात्र न्ही ताची बेसांवां जोडून आमी पाटी येता. ही आमची भक्त, हो आमचो गौरव केवळ ह्या पुणशेताच्या कंपाऊंडाक मात्र सीमीत जायनासतना ह्या वोजेंच्या पुरशांवा वेळार बाळक जेजू थंय आसची भक्त आमकां हेरांक परगट करूंक एक अवकाश मेळटा. हांवें म्हळें नियाळ वेळार गवळी सांगूनच गेले आनी हो वोज्यांचो पुरशांव आमच्या गांवच्या लोकांक बाळक जेजू थंय आसची भक्त सांगून वचोंक एक व्हरतो अवकाश. तिसऱ्यान आमचो भावार्थ, आमची शिस्ती लोकांक परगट करूंक एक अवकाश आनी त्या मुखांतर क्रिस्ताक परगटोवंक हो एक व्हरतो अवकाश. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणो, कशें हर एका ब्रेस्तारा हर एका फेस्ता संदर्भी तुमी हांगसर व्हड्या संख्यान जमतात गे, तशेंच ह्या वोज्याच्या पुरशांवागे तुमी तुमचो सांगात दिचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. हांगसर वाडे नात एका वाड्याक ही वोजें हाडूंक तें वोजें हाडूंक म्हूण, पूण तुमी मन करन, तुमी एक ग्रूप करन वोजें हाडल्यार कितली आपुरबाय. ह्याच दोनपरां वेळार म्हाका एकलो फोन करून म्हणा लागलो, फादर कसलें सकड वोजें हाडूंक जाय. आनी आमी डिसोजा कुटुंबाची सांगात आयल्या आनी एक वोजें आमी हाडटले. कितली आपुरबाय पळया. तुमचे वॉट्सअप ग्रूप आसात, तुमचे फ्रेंड्साचे ग्रूप जावं पुरो, तुमच्या कुटुंबाचे ग्रूप जावं पुरो, थंयसर आसतावन ही एक विशय चालू दवरा. आमी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक कशें वोजें व्हरया. खंडीत जावन तुमी अशें सांगात दिलो जाल्यार वर्ती दादोसकाय आनी तुमचो भावार्थ, तुमची भक्त बाळक जेजू थंय परगटूंक वर्तें एक साधन जातलें. त्या देखून तुमचे तावन भरपूर सहकार आमी आशेता. ह्या वोजेंच्या पुरशांवाक, नोवेनाक आनी फेस्ताक सर्व कर्मेलीत याजकाच्या नांवी आमी तुमकां मोगाचें आनी वोत्तायेचें आपोवणें दिता. तुमी येया, हेरांकी आपोवन हाडा. बाळक जेजूची भक्त सगळ्या संवसारान विस्तारून दी म्हणून हर एका नोवेना वेळार आमी मागचें तें मागणें जारयेक येवं दी म्हणून हो आमचें मागणें जावन आसा. आनी फाल्यांच्या दिसा सकाळीं हांगासर फाल्यांच्या दिसा 2 मिसां आसात. 7:30 वरार पयलें मीस आनी सांजेच्या 6 वरार दुसरें मीस. सकाळीं 7:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसांवा खातीर आमी सगळां उबी रावया. आमी सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हळें आमकां बरें मागलें. खंडीत जावन आमच्या ह्या पुणशेताक बरें फुडारपण दिवचो दसलो आमचो याजक जावन आसा. आनी तशेंच आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोबीत सरमाव दिवन आमकां गवळ्यांचे आदर्श घेवंक आनी नव्या वर्साक नवे निचव घेवंक प्रेरीत केल्ल्या मानादीक बाप स्टीफन पिरेरा तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा.
उबे राहात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन बरो भरपूर आशीर्वाद देव आणि ह्या सगळ्या वर्सां सर्व वाईटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तोसो देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारू आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. तोसो देव तुमची कामां आणि सगळें तुमचे जिवीत शांतीन चलोव, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आणि सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो. आणि सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वोडुकार. चेक तुम्ही वेता आसतना दयेकन कदेलां काडन आंब्या रुकामळांत आट्टी दवरा. देव बरें करूं. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आणि 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार
7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पसत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. संजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचे संभ्रमीक फेस्ताचे मीस संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतले. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सकड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देंवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांक आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सकड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं.